येवकार हांव जवाहर सुरवेगायच्यो हेडलायन्स। शेनवारा पोरण्या गोंयांत मनयले सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त। गोंयचो साहेब म्हण संवसारभर नामना, लाखांनी लोकांनी लायली हाजेरी। कोलवाळ पोलिसांनी घेतली थिवीच्या लालाकी बस्तीची झडती। भाडेकारांची वळख पटोवन घेवपाची मोहीम चालीक। 60 स्थलांतरितांक व्हेले पुलिशेत। हेर वाठारांनी राबयतले खंय व्हेरिफिकेशन मोहीम। म्हापशे पेडीच्या जंक्शनाच्यो भयो इंजिनियरांनी केलां हडबडीत काम। लोकांचो जीव घेवपी ह्या जंक्शनाक लोक म्हणपाक लागल्यात मौत का कुआं। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सरकारी इंजिनियरांनी फक्त जंक्शनाच बांदली नात जाल्यार मौत का कुआ बांदपाचें भाग्य तांकां लाभलां। देखीक म्हापशे पेडेचें जंक्शन रात दीस व्यस्त, गाडयो धांवत असतात। ह्या जंक्शनाक फ्लायओव्हराची गरज आसा, पूण रस्तो विभागान ती सुविधा दिवंक ना। देखून थळाव्यांनी ह्या जंक्शनाक मौत का कुआ अशें सार्थ नांव दिलां। पळयात पेडेचो सरकारी मौत का कुआ। गोंयभर म्हणटा ते नॅशनल हायवेची कामां बरी फास्ट चल्ल्यात, म्हणटा ते आमचे हायवे आतां बरे सुटसुटीत आनी एक्सप्रेस जातात। पूण हायवेचेर म्हणटा ते सायनबोर्ड आनी आमचे म्हणटा ते सर्वीस रोडच्या कोफुसांक लागून हे हायवे आतां खंय तरी एक बॅड शेपान येता, एका बॅड न्यूजान येता, एक बॅड टेस्ट जाला ह्या हायवेक लागून। आतां आमी आसात पेडे जंक्शनाचेर, हो रोड वयता तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन। आतां हांगासर हेंच्यांनी वन वे केला। एक म्हणटा तो हांगासर म्हणटा तो सायनबोर्ड लेफ्ट टर्न म्हणटा तो पळोवंक शकता, कोणाक विजिबल जायना। एक मनीस येता, कोण तरी नवत, हांगासर तेजें कन्फ्युजन जाता। हो आतां समजा तुमी म्हापशेच्यान आतां कारसवाड्या वयतले, कारसवाड्या वयपाक तुमकां हो रस्तो घेवंक जाय। हो रस्तो पयलीं विजिबल ना, हांगा पळयात कितको अशीर आहा तो, हांगासर बॅरिकेड घालून कितको तो धापून दवरला। नवो मनीस कसो म्हणून कळटलो, हांगासर कोफुजा जातले। हो म्हणटा तो वन वे, ह्या वाटेंतल्यान गाडयो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापशे शारान वयता आनी हांगासून कारसवाड्या वयता। हो तरी एक जोक। हे फुडें ट्रॅफिकाचे कोफुसांव जावचे न्ही म्हणून हें केल्लें, पूण ह्या कोफुसावाक लागून आनी ते फुडें कोफुसांव जाला। हेजेर विथआउट प्लॅनिंग केल्ल्यान सगळी हांगासर गाडयांची हें जाता, ब्लॉकेज जाता आनी एक्सिडंटाचें हांगासर कारण जाता। मातशें फुडले तुमकां कोफुसांव दाखयता। हे पळय हांगासर तुमी पळयता 108 एम्बुलन्सीस वयतान हांगासर, आनी हांगा पळयात कशे कोफुसांव जाता ते हांगासर पळोवंक गेल्यार। पळय ट्रॅफिकाचे कोफुसांव। तर हो आतां आमचो सर्वीस रोड आनी हो तो आमचो पेडे जंक्शन। ह्या सर्वीस रोडांतल्यान गाडयो येतात अश्यो आनी त्या जंक्शनाचेर वयतात। ह्या जंक्शनाचेर ह्या रोडाचेर पयलींच्यानूच गाडयो आमी बंद केल्यात, सरकारान बंद केल्यात, थंय कोफुसांव जावचे न्ही म्हणून। पूण ह्या सर्वीस रोडांतल्यो गाडयोची येरादारी आसा पळय, हे येरादारीक लागून थंय सर्वीस रोडार शुवर शॉर्ट म्हणटा ते कोफुसांव जाताच। हांगासर नो एंट्री घालून बसून कांय फायदो ना। ही सर्वीस रोड आनी हे मातशें प्रॉपर मॅनेज केल्लें न्ही तर जंक्शनार केन्नाच हें जावपाचें नासलें। आतां आमी मातशें फुडें आनी त्या जंक्शनार पळोवया। पळयात तुमी कशें हांगासर जाता, तुमकां पळोवन कळटा पळय। हो सर्वीस रोड बंद करून कांय फायदो ना। ह्या सर्वीस रोडाच्या कोफुसावाक लागून हांगासर खूब हें जाता। पळयात तुमच्या फुड्यान पळोवंक कळटा कशें तें। म्हणजे एक आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी थोडो हो भाग पडटा आनी म्हापसा कॉन्स्टिट्युन्सी भाग पडटा। हांगा जेन्ना हे नॅशनल हायवेचें काम GMR करता आसतना म्हापशेचो आमदार आनी ग्लेन बाब तिकलो, म्हणजे म्हापशेचो आमदार म्हणजे प्रेसिडेंट जोशुआ डिसोजा आनी ग्लेन तिकलो, हे दोगूय जाण हांगा येवन इन्स्पेक्शन करताले आनी हेंच्यांनी ग्रीन सिग्नल दिल्ले की हो रस्तो जावनी म्हणून। आतां थोड्या दिसांनी हांगा जेन्ना कंजेशन जालें तेन्ना हे दोगूय जाण सांगता आमी परत हे सारकें करतले। हे जंक्शन आनी ते करसवाड्याचें जंक्शन, 2 जंक्शनां आसा। हे जेन्ना काम करता आसतना तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें की तुमी हे काम करा म्हणून। हे जंक्शन जे जाल्लेलें आसा न्ही, हे जंक्शन हे मौत का कुआ जाल्लेलें आसा। मौत का कुआ म्हणजे तुमकां खबर आसतलें, हितून येवन कोणी तरी स्वता येवन हांगा येवन स्वताचो जीव घालपाचो म्हणून। ट्रॅफिक पुलीस आहा न्हू, सबंद दीस वतान आसतात दोगूय जाण, कोण होमगार्ड आसता। हे मनशाची हांची किंमत धरिना, कित्याक लागून हे मनीस हे पुलीस जे आसा न्ही, हांगा पावस पडलो जाल्यार पावसान तांकां प्रोटेक्शन ना, वत लागता। हांगाले म्हापशेच्या आमदारान
हांगा वतान रावन दाखोवपाचें. गाडी क्रॉस करता आसतना प्रत्येकाक बरी दिसता, दाया सायडीसून गाडी पळोवची पडटा, उजव्या सायडीसून गाडी पळोवची पडटा. कोण कोणाचे हाडून मारीत ते पळोवंक शकना. म्हापशेच्या आमदाराक हांव विनंती करता, तुजे कडेन म्हापसा शहरान एक घड्याळ बंद पडलेले हे तूं सारकें करूं शकना. म्युन्सिपालिटी कडले एक स्टॉप सिग्नल जे बंद पडलेले 5-6 म्हयने जाले तूं सारकें करूं शकना, जाल्यार म्हापशेची उदारगत तू कशी करतलो. आता हे म्हणटा ते पेडे जंक्शन हांगा म्हणटा ती फ्लायओव्हराची खरी सामकी भोव गरज. हो रोड म्हणटा तो म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन वयपी हांगासरल्यान पेडण्याचे, खारासवाड्याचे, बिचोलचे, अस्नोडचे, साखळेची एम्बुलन्स येतात. खूब पेशंट सिरियस आसता कितें आसता, पूण हांगासरल्या ह्या कोफुसांक लागून कितें तरी एक अनर्थ घडो येता. तुमी आतां पळोवंक शकता काही जंक्शनाचेर पळय ह्या वाटेंतल्यान ट्रॅफिक फ्लो, त्या वाटेंतल्यान ट्रॅफिक फ्लो, हांगासरल्यान गाडयो क्रॉस जातना थंय कोफुसांव. हांगासर पोलिसाचे पूण पोलीस करपाक मॉनिटर करपाक कोण कंट्रोल ना. हो तो ट्रॅफिक सिग्नल म्हणटा तो एक शोभेक घातला. हांगासर म्हणटा ते खंय तरी भोव फ्लाय ओव्हराची गरज आसली. आमी खूब जाण अशे सरकारा भितर ओपोजिशनान आसले तेंच्या कडेन उलयले. तेंच्यांनी हेका मौत का कुआ नांव दिलां. जे हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आपूण कोण तरी एक आपलो प्राण वाचतलो म्हणून वयता, पूण हांगासर तेंचो मौत का कुआ जावन रावता. गोवा 365 खातीर म्हापसा पेड्याच्यान सभे. केरी तेरेखोल दर्या देगेवयली राखणी वणत उध्वस्त जाल्या, थळाव्यांची जीण धोक्यात येयल्या. ब्लॉक घालून ही राखणी वणत नव्यान बांदपाची 17 कोटींची येवजण चालीक लागपाची आसा. हे काम वेगीच हातात घेवचें अशें पंचायत मागता. ही केरी तेरेखोल दर्या देगेवयली राखणे वणत आनी ताजे भितरले हे गार्डन. खरें म्हटल्यार देगे भितर शेताय आसात आनी शेकाय. खारें उदक ल्हारा बरोबर भितर रिगता, देखून हो वाठार इबाडपाक लागला. हे सुवातेर पर्यटक येतात, पूण गैरसोयी खूब आसात. लायटी बंद पडल्यात, भोंवपाक मेळना. देखून हो प्रकल्पय वेगीच जावचो अशें लोकां बरोबर पंचायतीची अपेक्षा. फाटल्यान दिसता तो सगळो बंदारो गेल्लो आसा, ताका लागून उदक सगळें भितर वता. आनी आतां गव्हर्मेंटाचो एक न्यू एक टेंडर जाल्लो आसा हेच्या खातीर की ही सगळी धडा बांदून काडप, कारण सगळें उदक लोकांच्या घरांनी वता ह्या सायडीच्यान. तेची ती प्रोटेक्शन ऑल आहा पळय ती गेल्या 2 म्हयने आमदार येवन पळोवन गेला. टेंडर सगळे पास जाल्ले, 17 कोटीचो तो प्रोजेक्ट आहा आनी ते प्रोजेक्ट म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन सुरवात जातलो. सगळे पास जाल्ले, आमदारान आमकां सांगलें सगळे पास जाले. म्हाका दिसता येणाऱ्या 2 म्हयन्याकच तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता. 17 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा. तेच्या उपरांत म्हाका दिसता आमच्या गांवांक प्रॉब्लम कितें जावचो ना अशी हांव अपेक्षा बाळगता. पयलीं बांदलेली आसली ती, आतां ती नॅचरल उदक येता वयता ते कितें आमचे कडेन कितें जावचें ना, ते कोसळून वयता. ते एक 2 वेळा बांदलेली ती, 2 वेळा बांदून काडल्या ती. आनी आतां ते 17 कोटींचे सँक्शन पास जाल्लेलेच आसा. आनी आतां जातली, आता बेगिना जातली अशी. आतां बेगीन जातले म्हणून आशा आसा. आनी 2 म्हयन्या भितर आतां आमी इनॉग्रेशन आतां हें करतली. गोवा 365 खातीर तेरेखोलच्यान संदीप कामोलकार. पोरण्या गोंयांत 3 डिसेंबराक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त मनयले. गोंयचो साहेब म्हूण तो फामाद. शेनवारा जाल्ल्या त्याच्या फेस्ताक पुराय संवसारांतल्यान लाखांनी लोकांनी हजेरी लायली. फ्रांसीस झेवियराचो जल्म 7 एप्रील 1506 दिसा जाल्लो. ताका सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणून नामना मेळ्ळी. तो एक कॅथलीक मिशनरी आनी सोसायटी ऑफ जिजसचो वांगडी संस्थापक. बोर्नियो, मालुकू, बेटे आनी हेर क्षेत्रांत वचपी तो पयलो क्रिस्ती मिशनरी. गोवा 365 तुमचे मुखार हाडटा. सेंट झेवियर जे फिस्ट आसा तेका गोंयचो साहेब म्हणटात. ह्या साहेबाचे जे फिस्ट आसा ह्या फिस्टाचे तुमकां आमी दाखोवन दितात. आनी त्याच बरोबर ह्या फिस्टाक हजारांनी लाखांनी लोक येतात. आनीक हे लोक जे आसा तो एक धर्माचे न्हय. ह्या फेस्ताक प्रत्येक धर्माचे लोक आसात ते येतात. धर्माचे जाले प्रत्येक देशाचे लोक हांगा येतात. आनी इतलेच न्हय, हेतून चडशे लोक जे येतात हे वसई महाराष्ट्र हांगचे. त्यांचे एक म्हणणें आसा की हो जो गोंयचो साहेब आसा हो वसई हांगा आसलो आनी मागीर तो हांगा पावलो, गोंयां पावलो. आनी म्हणून आमी वसई साकून महाराष्ट्राच्या वसई साकून आमी गोंयांक तेका मेळपा येतात. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोंयचो एक भाग महाराष्ट्रात उरला. 10 वर्सां आदलो अर्दकुटो उरलेलो पूल जालो जाल्यार हो भाग गोंयाक जोडटलो आनी तेच बरोबर तेंचे साबार प्रश्न एका धपक्यात सुट्टले. केरी ते तेरेखोल मदलो हो पूल आतां तो जावपाची चिन्नां दिसतात.
लोकां बरोबर पंचायतय ते विशीं आशावाद दवरून आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या तेंपार ह्या पुलाक सुरवात जाल्ली, पूण कित्याक कोण जाणा फाटलीं 10 वर्सां ताचें काम बंद पडलें आनी तो कळमेलो सुद्दां. आदींकूय हो पूल रातच्या वेळार चकचकपाचो आशिल्लो. चकचक सोडूनच दियात. सादो पूल जालो जाल्यार आमचे शेकड्यांनी प्रश्न सासणा खातीर सुट्टले अशा तेरेखोलच्या लोकांक आस्त दिसता. सुमार 25 घरां महाराष्ट्रा वटेन उरल्यांत. सध्या हांगा फेरीबोट चलता. फेरीचे गती प्रमाण ह्या लोकांचे जिणेची गत स्लो चल्ल्या. पळयात काणी तेरेखोलची. म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो ब्रीज, हो केरी ब्रीज. हांगासरल्यान केरीच्यान जर त्या सायडीन वयतलो म्हणजे आमचे तेरेखोल जाल्यार अर्ध्या मिनटाची वाट आसा. आनी हो तेरेखोल हो जेन्ना बांदला लागीं लागीं 10 वर्सां जालीं. जेन्ना पार्सेकर सर CM आसतना हो प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो, तेच्या उपरांत हांगासरले 3 जाण थळावे हेका गेले, NGTक गेले आनी हो ब्रीज थोड्या वर्सांक उरलो आनी आतां ताका ग्रीन सिग्नल मेळ्ळेले आसा अशें आयकूंक येता. CMन सुद्दां स्टेटमेंट केल्लेली आसा की हो बेगींतल्या बेगीन जातलो. आनी हो जर जालो जाल्यार आमचे जे तेरेखोल भाव आसा तांकां कनेक्टिविटी म्हणजे इतली सहज जातली की ते अर्ध्या मिनटान पावतले. आतां तांकां जवळ जवळ 1 वर फेरयेक रावचें पडटा, ते रावचे पडचे ना. तांकां लायट उदक हांगासरल्यानच वयल्यान व्हरपाक मेळटले. आत्तां आमी सरपंच केरीची आसा ताका आमी विचारून येयलो जाल्यार तिणेन सांगलें की हो जर ब्रीज तेंचें हें आसा की हे बेगींतल्या बेगीन जावचो आनी ते आमदारा कडेन वयतले. आमदारय फॉर आसा ह्या एका प्रोजेक्टाक आनी बेगींतल्या बेगीन जावपाच्या खातीर सगळे जाण तळमळीन काम करता. आनी बेगीन जर जालो आसत जाल्यार हे दोनूय हांकां बरें पडटले, केरी आनी तेरेखोल हांकां ह्या लोकांक एका म्हणजे एका थंय येतले लोक. तो पहिले भायर पावलेलो पण तो आता तो पास जाल्लो गव्हर्मेंटान सांगलें आतां आपण तुका सरकारान सांगलें आतां आपण तुमकां आतां करून दिता. आमच्या आमदारान सुद्दां आमकां सांगलां की आतां आमी तो फुडें आमी करया, आतां फुडें वचपाक आमकां परमिशन दिल्लेलें आसा. आमदाराक आतां सांगून आतां आमी परतून लेटर बी बरोवन दिवन आतां आमी सांगतली कितें आतां ते परतून आतां कितें चेकींग बी कितें करचें पडटलें. सद्याक ह्या पुलाक गोंय सरकारा कडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळा. कितें कितें जावं येता हो पूल जालो जाल्यार. फेरीबोटची कटकट ना जावं येता. तेरेखोला विजेचो उणाव आसा. पुलाक लागून विजेची सोय जातली. अंतर सामकें कमी जातलें. गोंयाक गोंय जोडटलें. आयकयात पंचाक. खूब त्रास जाता. महाराष्ट्रासून लायट येता आनी तांकां महाराष्ट्राच्यान लायट येता. महाराष्ट्रासून तांकां लायट येताली म्हणून ते दिल्ली, पूण ते काम सक्सेस जालें ना. म्हणजे हांगाच्यान जी ती केबलिंग जी सुरू केलेली आसा त्या केबलिंगांतल्यान ऑलरेडी लायट कनेक्शन दिल्लेलें आसा तांकां. ऑलरेडी कनेक्शन दिल्ल्या पण ती पावर तांकां पावना. ओके. आतां ते कित्याक लागून पावना हे कन्सर्न डिपार्टमेंट सांगूंक शकता जावं ते इलेक्ट्रीक इंजिनियर कितें आहा ते सांगूंक शकतात. पण तांकां तो प्रॉब्लम तांकां फेस करचो पडटा. कित्याक आमचो ते गांवाचो एक भाग ते सायडीन आहा तेरेखोल. आनी असो म्हाका दिसता एक असो भाग आहा जो फूल गोंयान आमच्या तो महाराष्ट्राक जॉयन आहा. हे प्रश्न जे आसा की ते सुट्टले अशें दिसता. सुट्टले 100% प्रश्न सुट्टले कारण आमकां आमदार हेल्प करता. पण ब्रीज जर जालो जाल्यार सगळो प्रॉब्लम सॉल्व जाता. सगळें उदक सॉल्व जाता, फेरीचो प्रॉब्लम सॉल्व जाता, लायटीचो प्रॉब्लम सॉल्व जाता. म्हाका दिसता सगळे फूल प्रॉब्लम सॉल्व जाता जेन्ना तो ब्रीज जातलो. आनी ब्रिजाक लागून आमी पंचायत आमदारा कडेन जास्त प्रेशर घालून तो बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करपाचें आमी. गोवा 365 खातीर केरीच्यान संदीप कामुलकर. कोलवाळा पोलिसांनी थिवीच्या लालाकी बस्तीची झडती घेतली. टेनंट व्हेरिफिकेशन म्हटल्यार थंयच्या भाडेकारांची वळख पटोवन घेवपाची मोहीम चलयली. व्हेरिफिकेशन जावंक नासलेल्या सुमार 60 स्थलांतरितांक डिटेल्स घेवपाक पुलीस स्टेशनांत व्हेल्यात. राबित्या खातीर गरजेची कागदपत्रां नासतना बस्तीत रावपी 7 जाणांक अटक केल्या. हेर वाठारांनी ही मोहीम चालीक लायतले खंय पुलिसांनी सांगलां. वोट बँकेच्या राजकारणा खातीर सत्ताधारी आमदार गरजेच्या डॉक्युमेंटा बगर स्थलांतरितांक हांगा घरां बांदपाक दितात असो आरोप कांय पक्षांनी वेंचणुके वेळार केल्लो. कोलवाळ पुलिसांनी भाड्याच्या व्हेरिफिकेशन खातीर अचकीत भेट दिल्या उपरांत आयज परतून हो प्रश्न चर्चेत आयलो. मुणकारांनी राबित्या खातीरची कागदपत्रां तयार करची. ताका लागून तांची नोंद करपाक मेळटली. पुलिसांचें म्हणणें. सकाळी आम्ही 7 o'clock वो ड्राइव स्टार्ट केलो and we have completed it by 11 o'clock. In that drive
आम्ही हाऊस टू हाऊस विजीट केले आणि ऑल अबाउट 55 to 60 टेनंट्स आमकां अशें मेळ्ळे की तांच्यांनी फॉर्मात बरोवंक ना. सो आमी तांकां रावंड अप केले, पुलीस स्टेशनार हाडले आनी वी हॅव चॅक detailed documents found in their possession. Some of them doesn't have any documents. Almost 7 persons we have found without any document. For them we are arresting under section 41 CRPC and subsequently we will produce them for next course of action. हो ड्राय करपाचो only motive की migrants laborers are visiting state from different state committing crime and they are live to their native place. हातून टेनंट व्हेरिफिकेशन करिना ताका लागून तांचो ते नेटिव्ह प्लेसीचेर वचून खंय तेंच्या अगेन्स्ट कितें क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आसा, वेदर दे आर एब्सकॉन्डर्स, तेंचे ते प्लेसीचेर कितें क्रायम केला हें कांयच कळना आनी दे आर स्कॉट फ्री. जाल्यार आयचे व्हेरिफिकेशन मोहिमे उपरांत काँग्रेसीन थळाव्या आमदार आणि पंचायतीचेर खर टिका केली. पळयात. डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान जे मनीस जे बसलेले असतात हे सनद दिवपाक इतके गोंयच्या लोकांक त्रास करतात न्ही की हेका क्रायम जावपा हे कारण ते. आता हे एरियेन घर बांदले कशे एक्चुअली टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग कायद्या अंतर्गत 225 किलोमीटर जागो जाता. हांकां 25-50 किलोमीटर तुमी कित्याक लागून दिता? आमकां गव्हर्मेंट दिता 120 पॉयंट प्रोग्राम आमकां गव्हर्मेंट तेतूनसून आमकां कितले दिता 100 किलोमीटर दितात. एक्चुअली कायद्यान सरकारान रस्ते तुम्ही जयपूर वचात, बाकीचे स्टेटीन वचात, आता गुजरात मॉडेल जो म्हणतात न्ही हे लोक आम्ही हे गुजरात मॉडेलान सरकार करतात म्हणून जे टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगाचे कायद्या प्रमाणे ही घरां ना आणि एका स्थानिक पंच आता जे हांव आरोप करता कित्याक लागून ही एरिया जी आसा निखंडाच्या एरियेन बसता. आता निखंडाच्या एरियेन तांकां आपूण हाडलेले सगळ्या एरियेन जे म्हापशान सुद्धा एक फुकट नगरी म्हापशेच्या आमदारान फ्रांसीस डिसोजान म्हापशान शहराची वाट लायलेली आसा. दिगंबर कामतीन मोती डोंगराची वाट लायलेली आहा. सगळे एरियेन जे MLA जे आहेत भायले हाडून बोललेले एका एक स्थानिक मेंबर जे आहे आम्ही निवडून दिलेले ते जबाबदार असता. आम्ही स्वतःहून पयलीं MLAक विचारपाक जाय. आम्ही ते भायरसून जे लोक येता न्हू ते जबाबदार नासता, हे MLA जबाबदार असता. आणि जर कितें जालें तर हेज्या फुडें MLAच्या घरा कडेन वचोन अख्ख्या पोलिसांनी सांगपाचें तुमी ताका कशें परमिशन दिला काय म्हणून. मतां मारपाक जाय म्हणून तुमी खंयच्या मनशाक हाडून जोडता हांगा. गोवा 365 खातीर म्हापशे सावन समीप नार्वेकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. प्रगती बरोबर सुदारणेची गती एकदा इतली वेगवान जाता की उदरगतीचेर लेगीत बारीक लक्ष दवरचें पडटा. वास्कोय तशेंच जाला. रेल्वेन शाराक गती मेळोवन दिल्या पूण तेच बरोबर भिकाऱ्यांचो आंकडोय वाडोवन दिला आनी हे भिकारी सद्याक थळाव्यांक जड जाल्यात. तांकां दुसरे कडेन आलाशेरो मेळोवन दिवपाची मागणी फुडें येयल्या. ही जी बेगरची समस्या ही सारकी म्हणटा सामकी गंभीर परिस्थिती निर्माण जालेली आहा. बेगरान परिस्थितीन तांकां बेगर केले आसले पूण तेंच्यांनी सद्या परिस्थिती निर्माण केल्ली आसा वास्कोनी सारकी म्हणटा नकारात्मक म्हटल्यार पळय तशें आमी चिंतूंक शकता. हेजेर एकदम घाण सगळी म्युन्सिपाल्टी हेजेर विटलेली आहा. म्युन्सिपाल्टीच्या फुडल्यानूच ते येता न्हिदता, टॉयलेट करता, सगळी घाण परिस्थिती थंय निर्माण जाल्ली आसा. हांगा हांव कितें म्हणटा आतां फुडें ते हे घालपा ताका बॅरियर्स पूण तेच्या पयलीं कितें हेचो स्टेप घेवचो ह्यो हांव आमचे जे म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन तशेंच CEO हेचेर कडक खंय तरी कारवाय घेवची. आनी हांगा ते उक्त्यार न्हाताय सांजचे बी. आतां हेचेर खंय तरी कठोर कायदो येवपाची गरज आहा. हांव म्हणना की भिकारी परिस्थितीन तांकां वायट परिस्थितीर हाडला पूण तेचेर खंय तरी तांकां शेड अशें शेल्टर अशें खंय तरी आसल्या थंय तांकां तेंच्यांनी घालचें. आनी ही जी घाण सगळी आमच्या हांगा जी सिटीन जाल्ली आहा पळय थंय खंय तरी कंट्रोल येतलो. हेचेर हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की हेचेर कडक कारवाय करची. आमचो वास्को सिटी त्या सिटीन रेल्वे स्टेशन लागीं असल्या कारणान हांगासर बेगर्स लास्ट स्टॉप आसा. लास्ट स्टॉप येता देंवता ते आनी हांगाच रावता सेटल जाता. तांकां आमचे कोण तरी हांगासर कोण तरी बरें मागता तांकां जेवण खाण दितात ते हांगाच दिले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना आमकां. दिले उपरांत ते संडास टॉयलेट हांगा रस्त्यार करता. अख्खी वास्कोन सामकी सिटीन कितली बरी सिटी क्लीन करून आमी आमचो वास्को लोकल MLA बरे पैकी काम करता वास्को सिटीन तेजी भायर. जाल्यार तेजे उपरांत हे असले सगळे वायट लावन उडयल्ले आमचे म्युन्सिपाल्टी कडेन बसतात ते सगळे जेवण खाण हांगासर रस्त्यार उडयता. म्हाका एक रिक्वेस्ट आहा आमच्या DYSP कडेन आनी PI कडेन
एक डायनेमीक बरो DYSP PI सिंगम आमचो PI साहेब आहा. सो रिक्वेस्ट आहा की हेंचेर कितें तरी हेंची वेळवाट सारकी लावची, हेंकां अपनाकारांना तेंच्या घरा तेंकां धाडचे आनी वास्को बरें सिटी क्लीन करपाक आमकां तेंच्यांनी मदत करची. समाज कल्याण विभागाची खरें म्हणल्यार ही जबाबदारी, पूण भिकाऱ्यांकडेन हो विभाग लक्षच दिना. आता थळावो आमदार दाजी साळकरान सांगला 2 महिन्या भितर तांचो सोक्षमोक्ष लायता. आयकात. बॅगर मॅनन्सो खूब व्हडलो हे मॅनन्स आनी आमी पळयता की म्युन्सिपालिटी फुडें रेल्वे स्टेशना फुडें इतली बुरशेपणां ते करतात. हांव तुमकां 100% एश्युरन्स दिता वी आर वर्किंग ऑन सम हे एक फॉर्म्युला आनी एक 2 महिन्या भितर आमी बॅगर्स हांगच्यान पयस व्हरपाचे प्रयत्न करतले, 100% करतले. बॅगर्साची समस्या ही आतांची न्हू, बरो पोन्नो प्रॉब्लम. वास्को हो डेड एंड जाल्ल्या कारणान किंवा हे रेल्वे स्टेशन आहा ते हांगासर सगळे लोक हांगासर जे येतात आनी परते वचनान ते हांगासरूच स्थायीक जातात आनी तांकां रावपाक खावपाची कांय सोय ना. ते हांगासरूच बॅगिंग करून आपलें जीवन काडटात आनी तेजेर कोण प्रशासन तेंचेर लक्षूच ना. ते हांगा मेन थिंग म्हटल्यार हांगा म्युन्सिपालिटी कडेन ते आपले प्रातिनिधी करता, सगळ्याची टॉयलेट आनी कितें सगळें हांगाच करता, रस्त्यारूच न्हातात ते. हांव मागता प्रशासना कडेन की हेंच्यांनी हेचेर मातशें लक्ष दिवचें आनी हेचेर एक मिटिंगेन पॉयंट घेवचो आनी ते डिस्कस करचो आनी हो कन्क्लुजनाक हाडपाचो, हे काबार करपाचो. हो मॅटर कितें बरो पडनो मॅटर, हो आतांचो मॅटर न्हू. आनी तशेंच मागता हांव जे आमचे दाजी बाब आमचे बरें क्लिनींग करता, वास्को सिटीन बरें क्लिनींग करता, तेणी हांगासरूय मातशें लक्ष घालचें की हांगासर कितें चालू आहा. गोवा 365 खातीर वास्को सावन हिरू महाले. शेनवार खातीर हवामान विभागाची कितें खाशेली अशी शिटकावणी ना. मळब नितळ उरतलें, तापमानय थंड उरतलें. सोमारा उपरांत उण्यांत उणें 2 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव दिसून येतलो. फाल्यां ही स्थिती उरतली. सकाळी दव पळोवपाक मेळटलो. आयतारा नितळ आनी सुकें हवामान उरतलें. उणेच 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन तापमान उरूं येता. थोडी थंडाय अणभवपाक मेळटली. चडावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. बोट दर्या खातीर कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 7 तारखे मेरेन सुकें तापमान. आयतारा मळब नितळ. सकाळी दवाचो अणभव. आयतारा चडीत आनी उणें तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्या खातीर विशेष शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.